आयकात म्हजें सेंपराक उगडा सुत्ता तसलें कांतार कान कोणांचे. एका सोबीत गोराब्यान देवान भुरगो दिलोलो, पळोवंक सोबीत दिसतालो, गोराबो सोबयतालो. मेणाचे बावले पोरी देवानूच कांतयलोलो. कान ताचे व्हडले आसले वयूक देफेत ताका आसलो. इस्कॉलान तो बरो शिकतालो पूण भुरगे ताका चावयताले. सगळ्यांक वाटांनी तो हुशार आसलो पूण कान ताचे व्हडले म्हूण गेंडाले. तेच दुकां पळोवन बापायक पाले बसताले. 15 वर्सांनी एकूच फळ दिल्लें देवा, आवयक चड फळे भोगताले. इस्कॉलान तो बरो शिकतालो पूण भुरगे ताका चावयताले. सगळ्यांक वाटांनी तो हुशार आसलो पूण कान ताचे व्हडले म्हूण गेंडाले. इनोसेंट दुकां पळोवन बापायक पाले बसताले. 15 वर्सांनी एकूच फळ दिल्लें देवा, आवयक चड फळे भोगताले. दुडू आसलेत लाखांनी तोपासलो दोतोरांनी. दुसरे कान घालचे पडले सांगले व्हडल्या वैदांनी. मनशाचे कान बाजारान मेळोना भाव भयणांनी. तोरूय कागदाचेर रानूस घालून आवाज केलो त्या भोतरांनी. आवची कोणयो फुडें सरोन कान आपले भेटयले ताका. भुरगो व्हडलो जातोच विचारतालो, सांग माय हे कान कोणें दिल्यात म्हाका. माय पुताक सोद मायताली, हें पुता पडोंक ना तुका. तूं केन्नाचो सुटलो इतलेंच पुता पुरो, आनीक विचार करिनाका. आवची कोणयो फुडें सरोन कान आपले भेटयले ताका. भुरगो व्हडलो जातोच विचारतालो, सांग माय हे कान कोणें दिल्यात म्हाका. माय पुताक सोद मायताली, हें पुता पडोंक ना तुका. तूं केन्नाचो सुटलो इतलेंच पुता पुरो, आनीक विचार करिनाका.
आवयक माय दुयेंत जाली आंतून नारती शेवटली निमणी जाप करनासतना हॉस्पिटलांत ती सोंपली आवय सोंपली ती पळोवन पुताच्या काळजाक दूख जाली माय म्हूण पुतान आवय तुवेंक मागतोच गुटाची बाटी फुटली पालोवतीच्या माथ्यार आसलोलो पुतान वेंग मागतोच तो कोसलो दोनूय कान तिचे कातरून काडलेले वो बुट्टीचो आंगा उक्तो जालो पुताक केण्यांतलो सोडून तिणें साक्रिफीस केलो वो आसा बावयणांनी आवयचो कोणाकूच सोरना जातलो पालोवतीच्या माथ्यार आसलोलो पुतान वेंग मागतोच तो कोसलो दोनूय कान तिचे कातरून काडलेले वो बुट्टीचो आंगा उक्तो जालो पुताक केण्यांतलो सोडून तिणें साक्रिफीस केलो वो आसा भाव भयणांनी आवयचो मोग कोणाकूच सोरना जातलो वो आसा भाव भयणांनी आवयचो मोग कोणाकूच सोरना जातलो